ते नाल पाडपाक माडार चडटा, शेतांनी ट्रॅक्टर चलयता आनी सगळीं शेतकामां करता. शेतकी विभागान BSc आसूनय सरकारी नोकरेच्या फाटीं लागनासतना तिणें स्वताची वाट तयार केल्या आनी ते ह्या वाटेर हेरांकूय घेवन चलता. कोण हे चली? पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. सांग्यावयले एक चली भुरगें नाल्ल पाडपी म्हणून नामना जोडिल्लें हें श्वेता गांवकार. ल्हानपणासावन काजू, बिमल, चिकू सारक्या झाडांचेर चडपाची आवड आशिल्ल्यान 12वेचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत डॉन बॉस्को ह्या कॉलेजींतल्यान शेतकीशास्त्रांत श्वेतान BSc पदवी घेतली. मात कोरोना महामारीक लागून बंगळुरूच्या टिश्यू कल्चर लॅबांतलें काम ताका सोडचें पडलें. ताचे उपरांत गोंयांत येवन नानू फार्म्सांत टेक्निकल ॲडमिनिस्ट्रेशन पदाचेर ताणें काम केलें. सद्याक सांगेवयल्या तिमलो फार्मांत श्वेता फार्म इन्चार्ज म्हणून काम करता. फर्स्ट डे हांव हाफ ऑफ द ट्री कोकोनट चडलें. सेकेंड हांव डायरेक्टली क्राउन ऑफ द कोकोनट ट्री केलें आनी वयर चडटा आसतना तितली भिरान अशी दिसनाशिल्ली, कित्याक हांव पयलीं साकून काजूच्या झाडाचेर, बिमलीच्या झाडाचेर, मागीर तशेंच चिकूच्या झाडाचेर अशे डिफरंट झाडाचेर वयर चडटालेंच, पूण कोकोनट ट्रीयाचेर केन्ना ट्राय करूं नाशिल्लें. सो तितलें म्हाका भंय असो दिसना, पूण इंट्रस्टींग दिसलें. सो हांव अशें करून डेली प्रॅक्टीस करीत रावलें. मागीर प्रॅक्टीस करता करता एकदां अशें दिसलें की सद्दां प्रॅक्टीस करून कितें तरी करया म्हणून. म्हणल्यार वयर जे एक्टिविटीज चलतात क्राउन ऑफ द कोकोनट ट्री, लायक सूर एक्सट्रॅक्शन, टॉडी टॅपिंग, हायब्रिडायझेशन, तें बी शिकुया म्हटलें. सो हांव शिकलें. आपले शिकिल्ल्या ज्ञानाचो प्रसार करीत जाल्यार ताचो फायदो हेरांकूय जावंक पावता. अशीच एक संद श्वेताक गावली आनी ताणें साबार लोकांक ह्या विशींचें प्रशिक्षण दिवन तांच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो केलो. थ्रू मिगेल सर, जो म्हाजो मेंटर आसा, ते थ्रू दॅट तेणी म्हाका सांगलें, श्वेता, KDS कोंकण डेवलपमेंट सोसायटी वर्कशॉप ऑर्गनायज करता, तेतून तूं ट्रेनींग दिवपाक शकतलें. सो थ्रू दॅट हांवें 60+ फार्मर्स आशिल्ले ते वर्कशॉपान फ्रॉम ऑल ओवर गोवा, तांकां ट्रेनींग दिली. सांग्यावयल्या फार्मांत कामाक लागले तेन्ना श्वेता ट्रॅक्टर चलोवपाकूय शिकले. फार्मा खातीर ट्रॅक्टर हो गरजेचोच. नाल्ल व्हरा किंवा फर्टिलायझर एप्लिकेशन तशेंच डे टू डे एक्टिविटीजा खातीर ट्रॅक्टर हो फार्माक जायच पडटा. पूण केन्ना केन्ना कितें जाता, लेबर्स आसना, हॉलिडे आसता. सो जेन्ना आपल्याक कळटा तेन्ना एटलिस्ट बेजीक तरी आतां हांगच्यान थंय पावोवपाचें सुद्दां काम करपाक शकता. सो त्या खातीर हांव ट्रॅक्टर बीन शिकलें. कसलेंच काम ल्हान वा व्हड अशें आसना, तशेंच प्रत्येक काम चले भुरग्यांनीच करपाक जाय अशेंय ना हें श्वेतान दाखोवन दिलें. जर संद उपलब्ध नासत तर ती स्वता कशी तयार करूं येता हाची देख श्वेता सारक्या आयच्या तरणाट्या चलये कडल्यान सगल्यांनी घेवं येता. आतां टॉडी टॅपिंगांतल्यान इनकम म्हणल्यार तुमी इफ सपोज 10 झाडां सिलेक्ट केलीं आनी टॅपिंग करपाक स्टार्ट केलें न्ही, जाल्यार तुमकां वार्षिक इनकम 3 ते 3.5 लाख मेरेन सुद्दां मेळपाक शकता. गौरी सतरकार सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.